काम शुरू किया है। हमको पता है जो सोशल मीडिया में जो कुछ आया है ये सब हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। जो जिसने भी किया है उसको कोई छोड़ेगा नहीं, उसको हम लोग जो कानून का हिसाब से है उसको सजा मिलना है वो मिलेगी। लेकिन अभी आप बोलेंगे अब भी उठा के ले आओ उसको लेकर, उसको भी थोड़ा प्रोसेस है। इसमें हमारा काम जो मडगांव में है और क्राइम ब्रांच में है, रिबंदर में साइबर क्राइम में, वहाँ पे दोनों तरफ काम चल रहा है। एक्सपर्ट इसमें काम कर रहे हैं। ये सब अंदर बैठ के काम किया है, उसको लंबा प्रोसेस है। लेकिन जितना जल्दी हो सकता है उतना हम इसमें हम लोग उसको अरेस्ट करेंगे और उसको लीगल कार्रवाई करेंगे। तो इसमें आपको सब्र करना पड़ेगा। हम लोग को सबको खराब लगा है जो इसमें आया है। सोशल मीडिया में जो कुछ लिखा है, जिसने भी लिखा है वो हम लोग निंदा करते हैं और उसको हम लोग जाके जो कुछ है लीगल कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो ये है, उसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। आप गड़बड़ करेंगे, यहाँ के बैठेंगे, आप हमको भी काम करने नहीं दे रहे। काम हम लोग करेंगे और 100% होगा। तो ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो कुछ है सब मोबाइल पे आ रहे हैं, मोबाइल पे आ रहे हैं, आपके मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है। इसके पास जो कुछ है हमारा एक्सपर्ट टीम काम कर रही है इसमें और हम लोग पकड़ेंगे उसको। तो आप सब्र करो, गड़बड़ मत करो, आके यहाँ पे ऐसा मत बैठो। मेरी बात सुनो, आप दूसरे के पहले मैं ही बोलता हूँ। जितना जल्दी है उतना हम उसको पकड़ेंगे, जल्द से जल्द पकड़ेंगे। इसको प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है क्योंकि एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट काम कर रहे हैं और वो सब सही दिशा पे काम चालू है। सर इसके आगे सर एक क्वेश्चन है, ये अभी वालपाई का लोकल बच्चा है, ठीक है, वो तो छोड़ो, ये लोकल बच्चा है, इसको ढूंढ के अरेस्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा सर? हम लोग कर रहे हैं, मैं बताया आपको। देखो वाड़पई में भी है पुलिस, मैं एक दिन बहुत हम जल्द से अभी वाड़पई का मैटर है, वाड़पई का पुलिस काम कर रहे हैं। अभी आप लोग मडगांव में है, आपका केस रजिस्टर किया हम लोग ने, किया है कि नहीं किया है? किया है। तो काम चल रहा है ना। वाड़पई पुलिस भी है, क्राइम ब्रांच भी है, साइबर क्राइम है, हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क है, वहाँ पे भी चल रहा है। सब तरफ काम चालू है। अभी आपको कैसे समझाने का, ये हम लोग कादर भाई को बताए, सब लीडर्स को बताया आपका। तो अभी कादर भाई नहीं और आपके लीडर्स हैं, उनको सबको बताए। मैं भी है, मेरी बात सुनो, रसूल है, हमारे लीडर कोई नहीं है। सब लोग हर एक आशिक रसूल है। सब नबी का दामन हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, कोई किसी का नहीं है। हम जो कुछ कानून के हिसाब से हम लोग हिसाब लेंगे। ओके, आपको हमारे पर भरोसा रखना पड़ेगा, समझ में आया? फाइन। अभी आप आराम से जाके अदा करो अभी जोर, बाद में हम लोग हमारे को भी काम करने दे दो। हम आपका काम, लेकिन फॉलोअप कैसे करेंगे सलीम भाई? फॉलोअप आप आके कभी भी आओ, हमारे पास आओ, हम आपको बताएं। वो हम लोग नहीं वो करेंगे, उन्होंने जवाब दिया। हम लोग ने काम किया, होगा अभी कल हम होगा। आप आराम से जाओ, कल सुबह थोड़ा अभी नहीं, ये वालपाई के लड़के को अभी अरेस्ट करना है। ओके, ये केस हम लोग देख रहे चालू है हमारा। अभी आप सब करेंगे, करेंगे, बेशक करेंगे। वो करेंगे हम लोग, सर उसको अरेस्ट करके इधर लेके आओ, हमको वो करेंगे, सब करेंगे। तुम्ही कितीतरी करता काम। देखो हम देखो हमारा देखो सलीम साहब ने बोला है इसको थोड़ा इसका काम है, थोड़ा टाइम लगता है, वो करेगा भाई। ऐसा क्या हमें जाएंगे, तो
हमें तो उन्हें मिलता नहीं। आम्ही कंप्लेंट केला आम्ही कायदा हात नाही आपस में कुछ करने से कल सो है ना, कल सो आकर बैठे, सुबह 10 बजे आकर बैठे, क्या एक्शन कुछ ले एक्शन कुछ नहीं, चार्ज नहीं पता। आगे में जाके लोकेशन बन गया इससे पहला भी सेम सीए रैली के टाइम पे हुआ था, कमेंट हुआ था, तभी भी कितने घंटे पहला भी स्टार्टिंग में कहा गया कुछ एक्शन नहीं, लेकिन जब आवाम ने आवाज उठाई तब एक्शन। आधे घंटे के अंदर लेके आई पुलिस। हाँ तब तो ऐसा लोगों को क्या लग रहा है अभी? ऐसा क्या लग रहा है, जब तक हम तुम कुछ करोगे अभी तुम लोग सब यहाँ पे खड़े हैं जी, साहब इधर है जी, हम लोग इधर है, सब पिया इधर, कैसा काम होगा? बात मानते हैं जवान पे हमें किसे नहीं रोकेंगे। देखो उसे लेकर आने का बात क्या बात करनी है, उसके बाद उसे लेकर आने का बात उसे लेकर आने का क्या बोलता है, क्या व्हाट्सएप पे होता है तो मिलता है एड्रेस में। सुनो पहला तू बोलता है तो मैं चुप रहता हूँ ना, तू ले व्हॉट्सएपाचेर आणि इंस्टाग्रामाचेर दोन डिफरंट आसा। इंस्टाग्रामाचेर आमकां खूब पयसान मेळटा, ताका एक्सप्लेन केला आमी आणि मागीर तू कर करू नाही। अस्सलाम वालेकुम। आधा घंटा उनके साथ हमारी मीटिंग हुई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आधा घंटा संतोष साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई। अभी तुम्हारे सबके सामने रखता हूँ क्या प्रॉब्लम चालू है। संतोष साहब का बोलना क्या है, उन्होंने उनके पूरे आईटी डिपार्टमेंट को कनेक्ट करे। पंजी नीचे बैठो क्या आधा घंटा डिस्कशन के बाद उन्होंने हमने एक्सप्लेन करे कि प्रॉब्लम क्या रहे। सो उनका बोलना ये है कि व्हाट्सएप अगर रहा नहीं आधे घंटे में आदमी जेल में आ सकता है। और रही बात, हाँ फेसबुक भी, रही बात इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, इसके वास्ते अगर उनको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लाने हो ना तो उनका लेटर यूएस जाना पड़ता है। एक मिनट मैं पहले कंप्लीट करता हूँ। ये बात उन्होंने मुझे बोले तो मैंने उनको क्या आंसर क्वेश्चन करा, एक मिनट उनको क्वेश्चन मैंने क्या करा, ये हमारी टेक्नोलॉजी, हमें आज 21वीं सदी में है और हम एक हैकर को हैक नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोलते देख हमारा सिस्टम ये है। तो उन्होंने राय रखे, क्या राय रखे, तुम्हारे पास अगर कौन हैकर है तो हम ना दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आधा घंटा हुआ, हमारा काम चालू है, लेकिन हमारे हैकर का भी ये आंसर है, मैं तुझे नहीं बता सकता कि मैं तुझे 2 घंटे में दूंगा या 1 घंटे में दूंगा, लेकिन उन्होंने कर रहे अलग से, प्लस हम ही हमारे तरफ से अलग से कर रहा है। ये क्यों बात तुम्हारे सामने, क्यों उनको हमें, मैं डायरेक्ट बोला ये हमारी कौम का तो बात है, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम है। कल हमारे गोवा हम सब साथ में रहने वाले लोग, ये ना इत्तेफाकी होने नहीं होना। कल लोग जाए गए, तुम्हें कुछ हुआ कुछ करे, किसके ऊपर भी नहीं होना। ये हमारी गोवा पुलिस का जिम्मेदारी है हमारी सेफ्टी करने का। तो सर के साथ हमारी आधा घंटा ये बहस हुई। इसके बाद अभी देखो यहाँ तो लीडर कौन है, हम ही आए हमारे नबी के इश्क में। हम ही सब पढ़े सीखेले, हमने मालूम है दीन का इल्म का है। तो अभी उनका राय क्या है, देखो उन्होंने तो काम कर रहे हैं, हमने उन्होंने बोले साइड बाय साइड ये भी बोलते हैं, हम ही 2 जगह से हमारा साइड चालू है, लेकिन हमारे हैकर्स का आंसर ये है कि हमें तुमने 1 घंटे में नहीं बोल सकता, 2 घंटे में नहीं बोल सकता। अभी एक आया, क्वेश्चन करता हूँ। मैं बोले व्हाट्सएप और फेसबुक में आधे घंटे में अरेस्ट होता, ये जो अभी किशन नायक जो कमेंट करे उन्हें फेसबुक पे, अच्छा ये जो है ना, सुनो इन्हें हमने अगर मिला नहीं, अगर इसे अरेस्ट करे ने हमें कल नहीं गुना तो 48 आवर्स रुकते और एक लेकर मैं बोलता हूँ साहेब त्यांची रिक्वेस्ट किती में सांगतो साहेब किती आपय आम्ही किती सांगितलं स्टार्टिंग अगोच अशी चलतले आणि चालू उरतले आमका मेसेज एकूच दिवपाचा आहे, खंयच्याय धर्माची कमेंट करप ना, कमेंट वॉर्निंग वचपा जाय साहेब। तर त्या नावावर कंप्लेंटी केली तेही झाली, तुम्ही स्ट्रिक्ट फटाफट ऍक्शन घ्या आणि दाखवा की लॉ इज इक्वल टू एव्हरीवन of any religion and any caste and any power. कोणाचेर कोणी करप ना भायले कंट्री ना पळय, एक मातशे अगर इवन दुसरे लिगा कमेंट घेता काय रिस्क पकडे कोण ऍक्शन घेता। कमेंट केलं त्याका अर्धे वरान आमच्या हाऊसिंग बोर्डान तो सचिवला फेसबुकाचेर कमेंट पास केले, ताका मारून धडून पोलीस स्टेशनान हाडिल्ले। हमना देख हमना पुरा आम्ही तशें करना, आम्ही तुम्ही फुल विश्वास आसा, विश्वास बट करता। आमचो रिक्वेस्ट कितें आहा की दिस शुड बी एन एक्झाम्पल, आमकां नेक्स्ट टाइम अशें येवन जंपा गरज पडना की कोणे कमेंट केली ताका रोखडे हाडप,
कितें आहा तें कारवाई करा किशन नायक आमी मोड करतले आमी घरा आमी वचून बसतले लिडरांकडे आमकां ते नाका किशन नायक किशन नायकाक हाडा आमी घरा वचून आमी आमचे एफआयआराचेर काम चालू आसा हें आमी पयलीं करूं दिया कंप्लेन दिला आमी घेयला आमी कितें आसा करता बट आमगे हेजेर काम मेन आसा तो तुमी एफआयआर दिल्लेजेर आसा तें आमकां काम चालू आसा बस हें तुका पळय हें आख्खे हें हिंगा तशें आख्खे गोंयभर आसा सगळे ऑल ओव्हर इंडिया ते पळयतले ते आसा ते पळय आतां हो आमचो एफआयआर आसा आमी हेजेर करता हेजेर करता आमी आमी पळय कायदो आमचो कितें आसा एक एक पाटी हिंग जर आसले जायत न्हू आमी कितें करता आमी कन्सल्ट पुलीस स्टेशन करता ओके ही फॉर्मालिटी सपोज एक धर एक मर्डर जाली जाली मर्डर तीन जाली तर तूं फातोडा जाली फातोडा तेणी हिंगेन जर कंप्लेन दिली जाल्यार आमी घेता आनी मागीर तांकां धाडून दिता तुमी दिले जाल्यार आमचे थिंग धाडटा बट हो तुजो एफआयआर पळय आसा न्हू एफआयआर आमी हेजेर आमी एक्सप्लेन करून सांगलें कशें तें आमची थोडी लिमिटेशन आसता सपोज तर लिमीट एरिया वायज तुका खबर आसा तूं जर की रावपी नावेल मडगांव पडलें आनी तुका जर तूं नावेलीची कंप्लेन जर तूं फातोडा दिली जाल्यार फातोडा तो करता न्हू तो काडटा थिंग धाडटा न्हू की तुजें आमी थिंग धाडून दिता या ते कन्सर्न हें घेतले मागीर मुखाल्लें तेका स्टँड आसा न्हू आता फॉलोअप आमी तेका धाडटा न्हू आमी थिंग धाडटले एरिया वायज आसा आमी खंयचे सांगता जाल्यार आमी वालपय आमी धाडून दिता दिला आमकां अरेस्ट करके यहाँ लाएंगे आमी कंप्लेन वालपय जाएंगे हो पळय आसा न्हू ते वाळपय आसा हो आमी तेका आमची हेजी वाळ कित्या वायज आमची ज्युरिडिक्शन वायज मडगांवची सांग तुका फातोडा करूं शकना फातोडाचो आनी कितें पण लास्ट टाइम साहेब तो भुरगो फाटून कंप्लेन आमी हांगा केल्ली साहेब आतां कन्सर्न धाडटा आमी कन्सर्न पळय ना रे कन्सर्न पुलीस स्टेशन धाडटा कन्सर्न पुलीस धाडटा आनी ही पळय आमचो मेन केस आसा ती आमी तुका आमी जाता तितली बेगीन वर फुटेड आमी ही करता हो आमचो रिपोर्ट तुमी फॉलो करूं शकता तुमी पळय आमी आमी तूं फॉलो करूं शकता आज इंकश फॉलो केलें फॉलो करूं शकता वाडपयचे मॅटर वाडपयचे जो मेन मुद्दा है वो पहला वाला है मुद्दा है जो मेन सबसे पळय एक मिनिट तूं आतां फॉलो कसो केला तसं तुम्ही फॉलो करत एक्शन घेना आमी कोणा फुडें वयतले आमी अगर ते एक्शन घेना आमी कोणा फुडें वयतले ऐका रे हांव आयकना हांव एकटोच गोवा पुलीस हांव एकटोच म्हणून हांव आयकना न्हू रे हांव जर आयकना जाल्यार म्हाजो उतलो ऑफिसर आसा तेजी ऑफिसर आसा जाल्यार तेजी उतला हें न्हू आज फाल्यां तर ना रे अपॉइंटमेंट वर जावची ना अपॉइंटमेंट म्हाजो अपॉइंटमेंट कोणाक हांव म्हाजो ऑफिस सदांच ओपन आसता कोणा अपॉइंटमेंटा गरज अगर हमने नहीं एंटरटेन किया तो बाद में हमें क्या करेंगे ये हमारा ये देखो नहीं अगर उन्हें नहीं मिला तो हाँ अगर उन्हें नहीं मिला तो नहीं मिला तो बस ना विश्वासाचे बस ना कायद्यान चलता कायद्यान चलता तुम्ही एफआयआर दिली आम्ही घेयली जी तुम्ही पडली वाळपय पडटा पाठवत धाडून दिता आम्ही 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 पाडू शकता त्या कन्सर्न नाल्या सगळे पोलीस स्टेशन हिंगा उरता हल्ली नाल्या सगळे हे मडगांव पोलीस स्टेशन करताली 58 पोलीस स्टेशन कित्याक जाताली त्या एरियेत न्हू आमी तुवें दिलें न्हू हें आमी मारता आयज जाल्यार तूं गांव ते काडटा धाडून दिता धाडून दिता प्रॉब्लेम बोलतो सलीमाचो प्रॉब्लेम कितें जाला कालच्यान हे इशू चल्ला ती वरां जाली ती कितें म्हणटा कितें तरी एक कितें तरी पॉझिटिव्ह न्यूज ना म्हणटा अरे पॉझिटिव्ह न्यूज सांग तुका पॉझिटिव्ह न्यूज त्याक सांगला आमी बाबा किती प्रॉब्लेम आसा ते हे आमची म्हण सिस्टम सांगला सर हेजे भितर तुमचो कितें आमगे घडये कितें आसा हांवें तेका सांगलें कित्या लागून एक्सपर्ट IT एक्सपर्ट आमच्याकी बरे आहे आमचे तुम्ही हाडा तुमची हेल्प घेवया आनी करया म्हण सांगलें तेका अरे हेकार न्ही रे आमी आमची हेल्पा आपयता न्हू आमची हेल्प तूं पळय हांवें तेका सांगलें पळय आमकां दिलें जाल्यार कितले टायमान येता रे अरे पळय तुमी आमी जर धाडटा आमचे कितें करता आमी काय एक्सपर्ट न्ही हे आमची आमची टीम आसा सायबर सेल आसा बाकीचे कोणाचे आमी हेल्पूय घेता कोण एक्सपर्ट बरे आसा ते बाकी फॉर्म आसा प्रायवेट फॉर्म आसा ते आमच्याक हुशार आसता ते आमी घेता ते गेलो आमकां थोडे दीस लागतले म्हणजे धाडून तेंचे येवपा जाय रे थोडे दीस काडटा जायना न्हू आमी धाडटले ते येवपा जाय न्हू
आता आमच्याकडे जर हाती असले जाल्यार अभी उनका भी गया तो आउट ऑफ तुमचं कोणीतरी एक्सपर्ट असा से कहाँ तुमचं पकड़ेंगे कोणी एक्सपर्ट असा ते आमची हेल्प करू शकता त्याचं आम्ही हेल्प घेता आणि त्याने तुका ओपिनियन सांगली त्याचे तुझे ऑलरेडी अलर्ट झालो अलर्ट अरे आम्ही भाग को गया तब क्या करने रिक्वेस्ट किया ना एटलीस्ट तुमच्याकडे आम्ही पळे यहाँ से गोवा से उन्हें गया पडते होय, तो सांगू पळे पळे त्याने आता यांनी सांगितलं पळे तेजेर पळय कितें आमी पयलीं धाडली न्हू तांकां ते तरी आमकां मेसेज धाडटा ती मेसेज मेळटकीर आमी IP एड्रेस म्हणून धाडटा IP एड्रेसा वयल्यान आमकां कळटा मुखाल प्रोसिजर फर्स्ट हो प्रोसेस लोकेशन वॉट्सॅपाक IP एड्रेसा वयल्यान आमकां तेजें इंटरनेट कोणी यूज केला पळय न्हू ते कळटा इंटरनेट खूब आसता न्हू खंयची सर्वीस प्रोवायडर पळय कोणी केला ते मेळटा तेजे वयल्यान मागीर आमी ते नंबर पळय आसा ते शॉर्टलिस्ट करता ते प्रोसिजर आसा तो शॉर्टलिस्ट करता आनी तेतूंतल्यान मागीर एकटाम तेजेर 100 नंबर मेळ्ळे 100 नंबराचेर आमी येवन झिरोईंग करून आमी 10चेर येता 10चेर मागीर आमी तेतून भितर हें करता दिस इज द प्रोसिजर हें जर हांव सांगता तो फोट दिसता न्हू नो म्हणटा रे हांव सांगता तो फोट दिसता तुजो कोणी तरी आसता न्हू तुजी एक्सपर्ट आयतार म्हाजी फुडें हाड जाल्यार हांव तेज फुडें येता बाबा ताका तर येवपाचें हांव येता आनी त्याने तर हेजी सोडून तर दुसरी सांगलें जायत न्हू जाल्यार बरें जालें आनी तर प्रोसिजर न्हू कितें अरे प्रोसिजर आसा न्हू क्या करी सर अगर वो 10 नंबर स्विच ऑफ आया तो धाडून दिता थिंगा किशन नाही का हांव ही कंप्लेंट मारता धाडून फोन करणार हांव धाडटा पळय वालपाय पोलीस स्टेशन माझं कितें आसा सेपरेट आसा आतां हांव तुका सांगा धाडला हांव काडून थिंग धाडटा म्हणून सांगला वाळपय पडटा हांव थिंग धाडटा आतां थिंग इज आसा पळय OSP सेपरेट आमची सावथाचे नॉर्थाचे जेन्ना कोडे थोडे लोक आसा थिंगाय करता हांव आमी धाडटा आमी उलयता सोशल मिडियाच्यान एक स्पेसिफिक मेसेज काढा ती कडे आपल्या आणि असा हो म्हणून आम्ही कोणाकोणाचे कंप्लेंट करता वयतले आमच्याकडे आम्ही सगळे काम धंदेवाले लोक आमकां हे नाका आमकां हे नाका येऊ नका रावपाचे सो तुम्ही एकदा एक आपल्या माझं पळय जाल्यार माझो फर्स्ट हे हो पळय तो पोस्ट घाला तेका धरून काडपाचो फर्स्ट माझो तेका भी बरता जाय कोणेच करप ना तो पोस्ट पळय आसा न्हू तो व्हेरी बॅड पोस्ट घालपाक न्हू तो सगळें आमकां पळोवन वायट सारकी ना आमकां तेजेर हो हेजेर आमकां फर्स्ट धरून काडपाचो त्या आधी जाय तर तुमी फॉलो करून हांव सगळी येवपाक गरज ना तुमचे हांव लिडर सोडून पण आम्ही सांगना कोणाक लोक कित जाला येयली म्हणून काय प्रॉब्लेम ना येयली म्हणून काय प्रॉब्लेम नो केन्नाय तूं फॉलो करूं शकता बाबा आयज आमची कंप्लेनीची कितें प्रोसेस स्टेटस आसा प्रोग्रेस कितें जाला हें तुमी करूं शकता हांव तुमकां डे टू डे अपडेट दिल्या पुरो आमकां PI हा तो PI मायना करतली तुम्ही किती जाता साहेब पळय आता हे सगळे इतले लोक हा आमचे उतराचो वालोर आसता इंडिव्हिज्युअली कोण गेलो न्ही ना समज असे बिहेवियर आयले सो मागीर पुलिसा वयल्यान विश्वास उठता हांवें तुका सांगलें सो म्हणून तूं कितें कर तुमची ऑथॉरिटी मुखार अश्युरन्स दी सगळ्यांक तुम्ही फॉलो करून ये आम्ही तुका सांगलें आमी धाडटा आमी हें करता पळय तुम्ही फॉलो करून ये बाबा आयज आमची कंप्लेन आयज कितें तुम्ही एक पर्सनल रिक्वेस्ट करा वाडपय पोलीस स्टेशनार तेका आयजचे आयज तेका ताब्यान घ्या बस ओके वो तो करो जैसा उससे वहाँ अरेस्ट हो मालूम पड़ेगा वहाँ जाएगा आमी ते करोड़ वहाँ उनका काम वो उनका काम हम रिक्वेस्ट ये उनका काम ये अभी जाएगा मारून हांव ते धाडून दिता ते मारून ती SP सेपरेट आसा SP सेपरेट एक काम करता सर आम्ही सगळे थिंगा बैठ सकता आम्ही वो उन्होंने बोली वो तुम्हारे ऊपर है वो मेरा काम नहीं है मेरा काम है ये केस तुमने दिया है उसका मैंने इन्वेस्टिगेशन है जल्द से जल्द उसको अरेस्ट कर देना और आपको बोल देना रिक्वेस्ट करो हमारे साइड से ये लोग पूरे बच्चे मिलकर हांव हें तुवें दिलें जायत जल्द से जल्द हांव धाडून दिता जल्द थिंग धाडून त्यांनी रिक्वेस्ट हांव तेका लेटर मारता धाडून दिता तेंका समजा बेगीन तुमी एक्शन घेया एक्शन हें मागीर कितें जाता तुमी मागीर म्हणटाले मागीर येवन बसतले आयका रे मागीर तुमी म्हणटाले साहेबानच सांगलें आमचो SP सावथाचो SP दुसरो
फोटो आहे तसं मागला इमिजिएटली धाडटा तांकां सांगता दुसरे आसा ते ह्या केसीची म्हाका जात तितली बेगीन करपा जाय हांव जात तितली बेगीन तुमचो कोणी एक्सपर्ट म्हाका हेल्प कोणाक जाय जाल्यार आनी तुमी केन्ना येवन म्हाका फॉलो करूं शकता म्हाका जाल्यार की बाबा आमची आज केसी कितें जालां हें एनी टायम येवन विचार शकता टायमींग पळय अरे टायमींग टायमींग म्हाजे कडेन टायमींग पळय आयसा रे टायमींग अरे आमी धाडटा तुमचो कोणी कॉम्प्युटर एक्सपर्ट असा इथून अरे उसको लेके आओ वो समजेगा देखो कितें पळय आमी कितें करता ह्या मॅटरान असले मॅटरान आमी इंडियेक नोडल ऑफिसर आमी कॉन्टॅक्ट करता हो इंस्टाग्राम आसा अमेरिका आमी इंडियेक तांचो सिस्टम आसा आनी नोडल ऑफिसर आमी नोडल ऑफिसर जाता आनी नोडल ऑफिसर तांकां कॉन्टॅक्ट करता बेगीन हें करता हे तुमी जर आतां आमी आमी जनरली कितें करता एक तांकां नोडल इमेल धाडटा आनी इमेल तो मागीर तांकां धाडटा आमी मागीर तेन्ना येता पूण आमी कितें करता आतां तुमची रिक्वेस्ट तुमची ही स्पेशल केस आमी डे टू डे ताका एक रिमायंडर धाडटा म्हणून आयज धाडलो फाल्यां परत फाटी लागलो हे करूं शकता पूण म्हाज्या वचून अमेरिकेसान हाडूंक शकना न्हू म्हाज्यान अमेरिकेन नोडल ऑफिसर दीस इज द प्रॉब्लेम हे करतात आणि करियात ही कंप्लेंट धाडटा रिक्वेस्ट करता सर तुमका हे आपण कंप्लेंट मीटिंग धाडून दिया आम्ही सगळ्या भुरगे वचून वाळवे पोलीस देखो मेरे थाने में आया है मैं आपको एनी टाइम कॉम्प्युटर एक्सपर्ट आमका हेल्प करपा आम्ही तर ट्राय करतलेच ना असं एक आम्ही काम चालू दवरलेलं आहे म्हणून आता तेंच्यान म्हाका फोन येला की म्हणून त्याने ऑलरेडी आपले अकाउंट डिटेल डिलीट केला ब्लॉक केला डिलीट जायना सगळं अकाउंट ते म्हणटा आता आपण हॅकराकडे आम्ही उलयल्ले ते म्हणटा आपण सगळे करून देता म्हणून आता ते म्हणटा आता केलं जाल्यार ओन्ली पुलीस स्टेशन कित्याक तेंचे कडल्यान डिटेल्स तिंचे म्हाका कित्याक आपण ऑनलाईन असलेलो व त्याने ऍक्टिव्ह असलेलो तेजे तो करतालो वॉट एव्हर इट इज एक्सपर्ट आहात वॉट एव्हर इट इज तुमचे भितर तुम्ही जाणा आसलो वेल अँड वेल सारखं तुमचे कोणी एक्सपर्ट आसा ते काडा तेका आमी कोणाला फोटो हा पळय ताणे हे आता व्हिडिओ व्हायरल केला म्हणजे आपण दुबय आसा तुमच्याकडे पावला कळ्ळें तुमकां हे तुका कोणी हाडटा एक्सपर्ट कॉम्प्युटर एक्सपर्ट एनी टायम असं हाडा हय आमी तेंचेर विचारला न्हू तुमचो हाडा आणि तेका आमकां एसीस करून दी त्याने एसीस केले बाबा तुमच्या आमचेर गॅरंटी ना न्हू आमच्याकडे नो 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 ना तेका हाडतो आमी तुका सांगलें आमी जनरली जर केस जाल्ले काडटा एक नोडला धाडटा नोडल काडटा थिंग धाडटा आमी रावता मागीर तो केन्ना धाडटा रिप्लाय आतां कशें आसा आमी ह्या केसी आमी डे टू डे धाडटा डे टू डे रिमायंडर धाडटा आनी तेतून भितर तुमचो कोणी एक्सपर्ट जर बरो आसा जाल्यार आमी तेतूंचेर तेणे आमकां असिस्ट करया आनी तेणे तेतून धाडचे पयलीं हे पयलीं तरी अशें केल्यार इतली बेगीन मेळटा फास्ट जालें न्हू हे तुका एश्युरन्स दिवं शकता हेज्याक हांव तुका हे करून तूं एनी टायम यो कोणी यो हांव तुमी म्हणलें सांगलें आपले रिडर कोण ना अमकी येवपा सयता साहेब पळय आमची केसी कितें जालां हें तुमी एनी टायम विचारूंक शकता कित्याक हांवें तर सांगलें हेका यो म्हणलो कादरा यो म्हणून सांगलो जाल्यार तो लिडर जालो हांव सांगना तुमी कोणी येवंक शकता ही तुमची घे आमची केस दिल्ली तेजी केसीचें जालें कितें आनी हे कोण आसले जाय आमी तुमकां रिक्वेस्ट करना आमी तुमकां रिक्वेस्ट करना हॅकर हाड म्हणून तुमी कोणी तरी आमचे कडेन ना न्ही साहेब हॅकर वाड घेऊ नका कॉम्प्युटर आम्ही तुमकां हॅकर कशें आसा थोडे आमच्यानी एक्सपर्ट आसा तुका आयज कितें आसा आयज क्वॉलिटी एज्युकेशन क्वॉलिटी कोणाने आसा पळय तो लिडर सारको हें सिक्रेट हांव शिकलो आयटी इंजिनियर जालो आयटी करून म्हाका तो
काय ना काय पाहिजे बट तू माझ्याकडे कोणी शिकलो असताना बट यू आर मोर एक्सपर्ट दॅन मी नो नो आयडिया क्रिएटिव्ह यहाँ पकड़ को लेगा ना, वालपे वाले यहाँ पकड़ को लेगा ना, हमें नहीं जाने का, वालपे वाले यहाँ लेगा ना, वालपे वाले यहाँ लेगा ना। आता आम्ही विनोद नोडल अभी तक का स्टेटस जो है ने पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है वो अभी आगे का भी बोलेंगे क्या? बैठो समझे नहीं? अरे भाई सब पीछे वाले को भी सुनने देने बैठो बैठो पीछे वाले बैठो Sit down. आम्ही बैठो झाले थोड़ा बैठो नीचे बैठो नीचे बैठो ये लास्ट और फाइनल आए हो देखो नीचे बैठो ये जरा साइड आपने तुम्ही कोकणी गाईडमध्ये सगळं तुम्ही कंप्लेंट दिली आम्ही FIR घ्यायला FIR घाल तरी तुम्ही येयली बरे आयज येयले कांय प्रॉब्लेम सगळे आमचेच काय आमकां वायट काय ना येयले ते बरी जाल्या कंप्लेंट तें फॉलो करपाक जाय तें बरें आसा आमी आतां FIR करून तुमकां आमी बाकी हांव परत तें सांगना आमी तांकां सांगलें कितें आमकां मातशी प्रॉब्लेम कितें येता हर्डल्स कितें येतलो हें इंस्टाग्राम पळय आसा ते अमेरिके आसा आनी इंडियेक आमच्या तेजो नोडल ऑफिसर आसता आमी अशी केसी जातरेच आमी ज्यो इंस्टाग्रामाच्यो ज्यो आसा त्यो आमी कितें करता इंडियेन जो नोडल ऑफिसर आसा तेजी गोवाय ऑफिस आसा बट नोडल तांचो एक आसता आमी तो नोडल ऑफिसराक आमी इन्फॉर्मेशन दिता नोडल ऑफिसर तांकां धाडटा आनी 100 नंबर मेळ्ळे आमी तेजी शॉर्ट लिस्ट करता आनी मागीर झिरोईंग करून मागीर क्लास कित्याचेर येयले शॉर्ट करून आमी दिसा इन्वेस्टिगेटींग आमची हांव मागीर एक 100 नंबरां काडून आमी काडू 10चेर येता कमीचेर येता आनी तेतून मागीर एकटो झिरोईंग जाता आनी तेजेर आमी मागीर कॉन्सन्ट्रेट करता हो आमचो प्रोसिजर पण आतां लेटस्ट सांगता तेमी म्हाका विचारले जाल्यार हेमी की बाबा आमचे लेटस्ट कितें जालां लेटस्ट आमी FIR रजिस्टर केला आनी आजुनी आतां आमी नोडल ऑफिसराक इन्फॉर्मेशन धाडलां की आज जाता तितले बेगीन आमकां तूं दी म्हूण आनी आमी तेका इन्फॉर्मेशन येता आमी तेजेर रावचे न्हय हांवें तेका तांकां एश्युरन्स दिला डे टू डे तेका हांव अपडेट तांकां अपडेट दितलो जालो डे टू डे तांकां हांव परत हें धाडटलो कितें रिमायंडर आमी धाडलें कितें जालां आनी वयल्यान आमची सिनियर ऑफिसरांक सांगो न्हू जावं आमचे पणजी हेडक्वॉर्टर्स बी आमचे हाय लेवल ऑफिसर आमकां तरी तितली वळख ना तांकां नोडल ऑफिसरां बी आमची DG सांगून तेंची मातशी पर्सनल कॉन्टॅक्ट करून जाता तितली बेगीन हाडून हें करतलो हो प्रोसिजर आसा बाकी कितें आसा की आमी कितले दीस लागतात पळय हांवें सांगलें आयकय पळय ते म्हाका खबर ना कितले दीस आतां आमी तुका सांगलां हांव जाता तितली बेगीन करता हें एक जालें आनी रिमायंडर धाडटा म्हण ताका हांवें ताका सांगलें की पळय आयकय पळय तेजे उपरांत हांवें कितें सांगलें सर एक गोष्टी तुमकां सांगता पळय सर एक सपोज कोणी एक कॉन्स्टेबलाक कोणी एक शूट केला तुमकां कितले दीस लागता तांकां अरेस्ट करपाक लागता आतां काय बरयलें तूं कितले दीस लागता काय एक वर अर्धो वर एक दीस 24 आवर 48 आवर कितले दीस लागता आमच्या लागून तुम्ही इतले प्रोसेस इतले लेट कित्याक करता तुम्ही होय ते आमकां सांग एक दीस 2 दीस 3 दीस कितले दीस लागता ते आमकां सांगा पळय कशें आसा मोरलेस सांग म्हणटा आमी तुम्ही धांग येऊ आम्ही धांग गेला कालच्यान आज 2 जॉबा येयली आता कितें केला तुम्ही सांगूंक जाता आतां पसून तुका सांगया आमी FIR रजिस्टर केला FIR रजिस्टर करून आमी नोडल ऑफिसराक इन्फॉर्मेशन दिला बेगीन जाय सर आमकां नोडल ऑफिसराक दिवन ते थिंग धाडटा थिंगसान आमचे तेजे येता केन्ना येता तें म्हाका खबर ना एक जालें तेजे उपरांत कितें जालें आमी जर सांगलें तर तूं गॅरंटी पडना जाल्यार तुमचें म्हळ्यार अशें हांव तुका हाड म्हूण रिक्वेस्ट करना तेंकां दिसना हाड म्हूण बट कोणी तरी जाणा आसता हेतून सगळे आमच्याकय एक्सपर्ट करून आसता आयका रे मध्ये उलयला कसं अरे कोणी जर तूं एक्सपर्ट जर आसा जाय न्हू त्यांचं आमी हेल्प घेवन जर तेज्याक जाता बेगीन मेळटा जाल्यार आमी दिता तूं जर म्हाका सांगलें कितले दिसान मेळटलें आनी जर तूं म्हाका थिंग अमेरिकेसान येयलें ना तूं म्हणटलें कितें साहेब ती 2 दीस दिल्ले जावं 1 दीस दिल्लोच म्हणटलो हांवें तुका सांगलां जाता तितली बेगीन करता आनी म्हणजे डेली कोणें येवन अपडेट विचारत जाता साहेब आमची कंप्लेनी किती जालां सर आमी डेली येतली आमी डेली हांव बोलतो रे वेलकम म्हणून आदमी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देखो आप लोगों ने क्या बोला
कि हमारा कोई लीडर नहीं है, हमारा कोई लीडर नहीं है. काय काय रे, अरे स्मूथ उलयतलो तू की सांगा बरे आसा आमचे पोलीस मानशे तू पळय की सांगा पण हाय की सांगा पण हाय तर तू सांगला हे की सांगता हाय तर सांगले फाल्यां कादर येतलो हो येतलो तो म्हाका मेळना विचारतलो नो तर हांवें ताका सांगला तशें तू हांवें सांगलें ना तू म्हण आमचो लिडर कोण ना आमी सगळे लिडर कोणें येवन विचारूंक शकता कोणी हांव म्हणटा कोणें येवन विचारूंक शकता आमची केसीची खी पावला हांव तुका सांगलें कोणें येवन विचारूंक शकता ताका हांव त्याचं स्टेटस दिता आज बाबा दीस कितें जाला एनी टायम कोण येवन विचारूंक शकता इज हें आनी तर तुका सेकंड लास्ट हांवें सांगलें तुमचो कोणी तर हांव रिक्वेस्ट करना तुमकां पूण आसा जाल्यार ताका घेवन येयलें जाल्यार बाबा हेतू प्रोसेस कितें तो ताका कळटलो आमकां तितली नॉलेज ना आमचे थोडेशे लेटस्ट पळय ऑफिसर पळय आसा न्हू IT BT केल्ले आमच्या हितून PI मायनर तरी आसा इज वेल कन्वर्सन हेतून आम पसून कितें आसा बाकी केसीस जाल्यार हांव ताका आपयता इज वेल कन्वर्सन तो आमगे हें करता आनी तसोच तो आनी कोण IT B इंजिनियर जावं ME बी कोण आसा जायत न्हू जाल्यार तेजी हेल्प घेवपाक शकता कित्याक तो आमकां हेल्प करूंक शकता कोणी आमचे मेळपाक हे तुमकां सांगता एनी टायम कोण येवंक शकता जालें मरे सांगलो मरे कोणी ना तशी जावची ना आम्ही एक डिमांड करता तुम्ही आमकां रावा म्हणटाली ते केसीचे तुम्ही रावा म्हणटा आम्ही रावता बट आमची एक डिमांड आसा एका तुम्ही आयज बेगीनचे बेगीन अरेस्ट करून मडगांव ठाण्यात हाडा हांवें एक सांगलें पळय तुमच्याकडे जाता साहेब काय जायना म्हणून परत तेच उलयत मरे सांगलो मरे धाकटे आमच्याकडे अरेस्ट झाला म्हणून फॉलोअप केन्ना करपाचें सवाल पूछ रहे बात करने दे रहे नहीं इधर का फॉलोअप डेट ले रहे हैं तू अपडेट करने एक मिनट सर जो बोला नहीं वापस रिपीटर है अभी हमें ये जो मेन मसला है ना मेन मसला उनका एक फॉलोअप डेट सुनो उसे पकड़ को हमने एक खबर बोलो एक खबर हमने पहुंचाई तो हमें अंडे बैठने वाले तुझे पण आमका एक पुलिस स्टेशन में लाके क्या बोल रहे हो एक फॉलोअप डेट लेंगे क्या बोलते थे मेरी बात वो आशय वाला जुम्मा तक रहा हाँ सुनो मेरी बात आज क्या दिन जुम्मा बहुत बार सुनो जुम्मा तक रहा अगर जुम्मा तक अपडेट नहीं मिला मस्जिदा में ऐलान करूंगा मैं रास्ते एक मिनट जुम्मा बहुत टाइम तीन तारीख को 10 बजे सब जने आने देंगे तीन तारीख को 10 बजे यहाँ सब जने मिलेंगे अपडेट लेंगे 3 तारीख को 10 बजे वाड़पई वाले को वाड़पई जाना
त्याने करंट ट्राय केला पण पोलीस किती डिलीट केलं अकाउंट